घेऊन नेकेत्रान दाखयलेले वाटेन बेतलेहेमाक जेजू जल्मल्ल्या जाग्याक पावले. बाळकाक पळोवन काणिको अर्पून परगट मान केलो. हे तांच्या जिणयेच्या बदलावणेंत दाखोवन दिले. आज जेजू सवे आमी चलतांव. सोम्याक परगट मान दितांव. हे घडीत सोम्याक आमचे मदें परगटूंक आनी आमच्या जिणयेच्या बदलावणेक कारण जावं. येसुजीच्या गवळी बापाचेर, सोर याजकांचेर, धार्मिकांचेर आनी लायीक बावडत्यांचेर सोम्याची कृपाळ आशिर्वादा मागून सोम्या सवे आमची दियेसीज मुखार सुन व्हरूंक आदार फावो जावं. आमची फिरगस, शिक्षण संस्थे, धार्मीक मेळ आनी नमुन्यावार रितीन आमी दिवची सेवा सोम्याक भेटोवन ताचे तावन आदार मागया. आतां प्रवेश गिताक उबे रावया. मिसाच्या बलिदानाक प्रधान भेटोवपी जावन आसच्या आमच्या मोगाळ गवळी बापांक तशेंच सहा भेटवणी करच्या सर याजकांक स्वागत करया. Brilliantly mogaci, papa ghiacci, tin vashi kalsa, ukam moda,
धन्या पेटोची बलिदानाची प्रेमाची बापाच्या तुझ्याशी बोलण्याचे दिनवाशी काळजा ओकारी मना धन्या पेटोची सौम्या तुझी स्तुती Sundurisha nada, Gita Sanchita, Mahima Devata, Bhagavida, Shremodat, Papa Jashi Muryaje, Inwashi Garza, Ukrimona, Danyatu Doche. She's just so in Janava. Yes, Tacha Bursabaina, young Povichem, Rupi Wando, Bernida Shigam, Shimogates, Jashi Muryache, Dinwashi Garza, Ukrimona, Danya Dochi, Apakam Somo, Yamdam, Amkastam Sapa, Padra Varkon Geta, Bokshi Bunbata, Sergi Kurpa, Balida Shigam, the Shimogache, Jashi Muryache, Dinwashi Garza, Okrimona, Danya Doche, Bhagavida, Shremogache, Papa Jashi Muryache, Dinwashi Garza, Okrimona, Danya Doche, Bhagavida, Shremogache, Papa Jashi Muryache, Dinwashi Garza, Ukrimona, Danya Dochi. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे असू. तुमच्या मुगाळ भाव भयणीनो, जेजूच्या आप परगटणेचे फेस्त असो दाबा जो आमी करीत आसा आनी ह्या दिसा आमच्या दियेसीजींत ताका परगट मान करूंक आमच्या रस्त्यांनी सुम्याक आपोवन व्हरून चलोवंक आमी कुशी व्हरता. सुम्या खरोच आमचे तावन आनी सर लोकां तावन खरो मान लाबोवन दी आनी आमचें गन तो वाडोवन दी म्हणून मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर तुमचीं पदकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
Sumia Sumia Cristo Cristo Sumia Sumia Mahima 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 Oh Sumia Anisha Tacha Stanzosa Service for the Deva Sergijana Amitu Namaskar Karta Amitu Karim So Tuja To Waiting for Amitu Kapa Sumia Jesus Krista Papa Chaya Kya Sumia Pachishiri Sosa Cheka Akard Amchi Kafu Amchi Tuna Pacha Uchi Kosti Amchi Kya Kore Datya Sangati Deva Pache Mahime Jesus Krista Jesus Krista प्रार्थूया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एका नेकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परजांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी बावरतान वळखोंक पावल्या तशेंच एक दीस तुजो महिमेवंत मुखामळ रूप पळोवंक निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. उठ, परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. पळय, पृथ्वेर अंकर विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख, तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता. ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळ्याशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिस लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस थावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या धुवांक
हांडीर बसोवन हाडटात हें पळोवन तूं परसळीत जातली. तुजें काळीज उडटलें आनी रुंद जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळटली. राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. खरी हिंडाहिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची तारून करी. भांगर आनी दूख हाडून शेबातावन सगळीं येतलीं आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतलीं. देवाचें उतर हें. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता सर्व राष्ट्रांना. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता देवा नीतिवान फैसलाची देणी तुझ्या रायकोर समस्ये तकानीत कर सकते का अशे तो तुझी परची नीतीचा दुबळ्या धाकट्या न्याय नीतिकार सलो तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृत्ती संयम संसार शांतीशी कांक्षा. तो एका दर्याता दुसऱ्या दर्यापर्यंत युफ्रेटेस न येता पृथ्वीचे अंतपर्यंत राजवट संपलो. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता सर्व. São Paulo एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, तुमच्या हिता पासत देवान येदीवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हणून तुम्ही आयकून आसूं येत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत नासलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मार्फत भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडलो. होच तो गूट सुवार्ते मार्फत जो देवाचोवे हेर जातीची देवाच्या दायजाची सहवारीस्तारां. ही तेच अनेकच कुडीचे सांदे ख्रिस्त जेजू थंय देवान दिल्ल्या वासावण्यांनी ती वांठेली. देवाचें उतर हें.
उदेलने थे ताचे नेकेत्र आम्ही देखले आणि ताका नमस्कार करूंक म्हण आम्ही आयले आहो. सर्वस्पोर तुमचे सौ असो मथेवाप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता जेसू जुदया प्रांत्याच्या बेतलेहेम शहरात जल्मलो. कवळू हेरोदू रासवट चलयतलो. जेसू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, सुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्ले ते नेकेत्र आम्ही देखले आनी आम्ही ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्याव. हे आयकोन हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळे जेरुसलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगात आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगले, सुदेयाच्या बेतलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांत्याच्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे तान उपसतलो एक फुडारी, इस्रायलाक मुजे परजेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडली वेळगडी तांचे तान समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेहेमाक धाडले म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करीसै. रायाचे उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयले नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतालें ते आनी शेकी बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावले ते तांकां दिसले. नेकेत्र पळेवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगाता देखलो आनी सर पडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्यो काणिको, बंगार, दुंप आनी रक्ताबोळ. पूण हेरोदी चडशीं तांणी फाटीं वचनाय म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिली. देखून दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या दिसांनी साबार फावटी आमी मळबा कुशीन पळयत आसा. ऑगस्टाच्या 23 तारखेर चंद्रयान 3 हाणें चंद्राचेर पांय तेंकले आनी चंद्राचे कितें घडटा ताचे विशयांत फोटो धाडले. कालच्या दिसा भुमीतावन धाडलेले आदित्य L1 हे लाग्रांज पॉइंट म्हणले कडे व्हरून सुमार 29 लाख किलोमीटर पयस भारताच्या विज्ञानींनी व्हरून दवरले. विविध आकाशकायांतावन आसच्या त्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीच्या सत्तेतावन एका तराचे समतोल आसचो जागो तो. चड कांय इंधनाची
गरज नासतना सवकास वा ताच्या बोवारी सुर्या बोवारी सलच्याक सूर्य आनी चंद्र देव म्हणून ताका आराधन नमस्कार करचे, सूर्या नमस्कार करचे. आता विज्ञानी ते देव न्हय, तांची आमी परीक्षा करियेत, तांचे फोटो काडयेत म्हणून सवकास आमकां सांगते आसात. आनी जानेवारीचे 1 तारीखेर आनी एक लॉन्चिंग जाला PSLV ह्या व्हेहिकला मार्फत C-58 ब्लॅक होल्स हाचे विशयांत तजवीज करूंक विज्ञान दीस वेताना एक नखेत्र सगळें उलपन नाश जाल्यार सगळें तें पडलें जाल्यार कोलॅप्स जालें जाल्यार थंय तावन कितें विकिरण सकत भायर येता आनी कशी ती उजवाडाक सयत गिळण सोडता, सक्की गिळण सोडता, तसले ब्लॅक होल्स आसात तांची सोदना करूंक तांचे तावन ती विकिरणाची सकत कितली तें पारखूंक भारतान आनी एक धाडिल्लें आसा. मळबा कुशीन आमी पळयत तें आसा. आनी आज हेचो वांजेली आमकां परत मळबा कुशीन पळोवंक सांगता. उदेंतीचे जाणटे ते मळबा कुशीन पळोवन आसले, पूण तांकां तांच्या पवित्र पुस्तकांची माहित आसली. तशेंच इतर बरोवप्यांनी बरयलेलें भोवशा ताणें खंडीत समजून घेतलें. जुदांतावन एक राय उपजतलो म्हणून एक नखेत्र उपजतलें म्हणून गणन पुस्तकान सांगलें. भोवशा तांकां इल्लोपणी ताचो जळक ताची जळक मारली आनी त्या काळार तें दिश्टीक पडलें नखेत्र कसलें जावयेत. थोड्या खगोळशास्त्रज्ञांनी सांगच्या प्रमाणे तें गुरू आनी शनी ग्रहाचे समागम ती लागींच आयिल्ल्या वेळार तें लांब नखेत्र कशें दिसलें म्हणून. 2 ग्रहां, गुरू ग्रह बॅबिलोन घरांचो देव आनी शनी जुदेवांचो गुर्तू अशें जेंतील आनी जुदेव सांगाता येवचें हें दृश्टांत म्हणून आमकां विज्ञानिनी सांगिल्लें आसा, प्रत्येक जावन क्रिस्तांव विज्ञानिनी. आनी आज हेच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सांव पावलो एफेसकारांक बरोवन सांगता, एक ओर्तो गुटू म्हाका उगडावपो केला. हेर जातीच्यांक जेंतिलांक जुदेवां सांगता सहा वारेसदार करचे म्हणून देवान निर्धार केला. आनी आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जावचे आनी त्या दायजाचे वारेसदार जावचे म्हणून ताणें निर्मेलां. आमकांय जुदेवांच्या तें भाग आमकां मेळटा म्हणून ताणें आमकां समजयलें. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, उदेंतीच्या रायांनी मळब पळयले मात्र न्ही, ते रायाक जुदेवांच्या रायाक सोदून गेले. हांगा कितें घडलां नावाल म्हणून आनी सोदना करीत जेरुसल्याक पावले रायाच्या आस्थानाक. आनी थंयसर तांकां राय जल्मल्लो मेळोंक ना. तरी पवित्र पुस्तक उक्ते करच्याक शास्त्री मेळ्ळे, याजक मेळ्ळे. तांणी भायर येवन तें नखेत्र पळोवंक मौन करूंक ना. तांणी पवित्र पुस्तक वाचलो आनी दांपून दवरलो. पूण सांगलें मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतली उतरां बेतलेमांत हो क्रिस्त जल्मतलो म्हणून. आनी ते परत बेतलेमा कुशीन भायर सरून गेले आनी तांकां मेळ्ळो जेजू. आनी ताका तांणी अर्पिलें भांगर, दूंप आनी रक्तांबळ. आनी ताचो अर्थ आमकां देवस्तुती समजयता. भांगर रायाक, दूंप देवाक आनी रक्तांबळ मरणाधीन जावच्या कुडीक. तो राय, तो देव आनी बलिदान म्हणून आमकां ही तिनी काणयो समजयतात. मुगाळ भाव भयणीनो, आमी ह्या दिसा प्रत्येक जावन नखेत्र जेजू क्रिस्त म्हूण समजता. संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचो उजवाड. आतां आमकां मळबाक पळोवन नखेत्रां पळोवन नव्यानी कांय नखेत्र दिसता म्हूण सोदची गरज ना. क्रिस्तूच म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड. आनी उगडापण ग्रंथांत सांगलेलीं उतरां जेजूसूस खरेंच ती शेळीच आनी देवूच त्या नव्या जेरुसलेमाचो उजवाड म्हणून दुसऱ्या दिव्यांची गरज ना. आनी त्या उजवाडांत आमी चला जाय. ह्या संवसारांत तो उजवाड ताच्या उतरां मार्फत, ताच्या येवकरिस्ता मार्फत, ताच्या पवित्र सभे मार्फत, ताच्या मणयाऱ्या मार्फत आमकां लाभता.
आज तर मोगाच्या भोवनांनी भयणीनो क्रिस्त हांव संवसाराचो उजवाड म्हणलो आमचे नेकेत्र आमकांय तीन उतरां सांगता तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणून देखून आज आमी एकामेकाक नेकेत्रां एकामेकाक जेजू सरशीन व्हरचीं नेकेत्रां आमी जेजू सरशीन ताका आमच्या भावां भयणीक व्हेलें जाल्यार जेजू तांकां सगळ्यांक देवा सरशीन व्हरतलो बापा सरशीन व्हरतलो आनी बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमकां सगळ्यांक सांगाता आरावन घेतले आनी देवाचें राज थंयसर संपूर्ण जातलें सो मी सर्वांक आमकां बापाच्या प्रभेन ओपून दितलो आनी हें व्हडलें भाग आमचें आनी देखून आज आमकां क्रिस्तांवांक लाभलेलें हें उगडापण हेरांक आमी समजयचें तुमच्या गांवांत हॉरोस्कोप पळोवचें आसा हॉरोस्कोप पळोवचें तूं खंयच्या नेकेत्रांत जल्माला एक म्हणून मेशा वृषभा मिथुना कटका अशें म्हणून वारादा भविश्या येतात आमी खंयच्या म्हयन्यान जल्मून खंयचें म्हणून थोड्यांनी पळोवचें आसता पूण आमचें भविश्य नेकेत्रांनी निर्धार करचें न्हय म्हणून आयचें फेस्त आमकां सांगता आमचें भविश्य निर्धार करचें आमचे भितर आशिल्ल्या त्या प्रेरणान आमकां दिल्ल्या त्या स्वतंत्रान देवाच्या उगडापणान आनी तशेंच ताणें दिल्ल्या सत्य मारिफात आमी करचे निर्धार आमचे भविश्य रुपीत करता आस्तावन एस्ट्रॉलॉजी वा ज्योतिशास्त्राक मोल ना नीज पत्यतेल्यांक सोम्याक पत्यतेल्यांक ज्योतिशास्त्राक मोल ना मोल आसा फकत जेजू क्रिस्ताक सगळ्या संवसाराच्या सडवंदराक ताचें नांवूच तें गॉड इज सल्वेशन देव आमची बाचावी ह्या आमच्या बाचावी जावन आसल्या देवाक मान करया आनी ताचे मारिफात ताच्या उजवाडान चलया असो उजवाड घेवन आमी हेरांक परजळची नेकेत्रां जावन लोकांक ताचे थंय हाडया आमचो बावाड तूं सारया एकाच देवाक सत म्हणटा दिसत्या सर्वंचो रचणार एकलोच पुत्र घेतली आणि तो मनीस जालो ताका मुसार मारलो आणि ताका निके पिलो आनी प्रमाणे catholic and Amen. आमचो देव आमचे सैंब घेवन आमचे मदें आयला आनी मनशा सैंबाक सर्व सत्यांच्या की वंस उबारला आमच्या मनशा सैंबाचें गन समजून घेवन बापा लागीं जेजू सांगाता आतां मागया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक उठ परजळीत जा तुझो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुझेर परजळता सुम्याचे हातेर कशे परजळच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी बावडताच्या सतांनी आणि दैविक संस्कारांनी पोषित जावन प्रकाश बरीत जायशे आणि काळोख पयस करीशे आदार दी म्हूण मागता हेरोद राय घबरलो आमच्या राष्ट्रान क्रिस्तांव समर्थ आणि तत्वांतय आकांतून धर्म प्रसारूंक विरोध करची वेवस्था आणि क्रिस्तांव धर्माच्या संस्थेचेर आणि व्यक्तींचेर
अडकळी आणि बंद अडगलचे निवारण जावं म्हूण मागता. ज्योतिषांनी जेजू बाळकाक देखलो आणि नमस्कार केलो. आमच्या फिरगजेन देशजीन संभ्रामचे सक्रामेंत आणि भक्तीची आचरणा जेजूक देखूंक आणि नमस्कार करूंक आदार जावं. देशचो एवकरिस्त पुरशावा मारिफात सुम्याक परगट मान दिवंक आणि मोग परगटूंक फावो जावं म्हूण मागता. ज्योतिषांनी आपली दिरव्यांची चिला उक्ते केली. इगजमात्याच्या आणि तिच्या परजेच्या बऱ्याक आमचे काळीज आणि मौन उक्ते जावं, गरजेपुरती कुमक करूंक आणि ताच्या गरजाक फावो आदार लाभे म्हूण मागता. आमचे मागणे आय. ज्योतिषांनी जेजू बाळकाक भांगार, दूध आणि रक्ताबळ काणीक जावन अर्पिलो. पवित्र सभेत पवित्र नाना मरिफात लाभलेले दिरवे रायपणाचे, याजकपणाचे आणि प्रवादपणाचे मोगान वळखून घेशे आणि हाका सोबचे तशेले जीण जियेशे आणि सुम्याक महिमे हाडशे. आमचीच जीण एक काणीक कशे भेटून आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ज्योतिष दुसरे वाटदन आपल्या गावाक पाठी गेले. देवाचे उतार, पवित्र सभेची शिकवण आणि आम्ही संभ्रमचे सक्रामेंत आमची जीण वाट बदलूंक सक्ष वाटेन चलोवंक आदार जावं. ह्या मारिफात आम्ही सर्वांक प्रसारची खातेरा जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा, तुझ्या मुखार दवरलेली प्रार्थना आनी आमच्या काळजांत आसची हेर सगळीं तुका समर्पित हांव. जे कितें आमकां गरज आसा तें तुज्या दयेन लाभय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. सर्वोच्च आमचे बापा, ओ पुंजिता तुका मोज्या फायदा आमकां सर्वंगीता सर्वोच्च आमचे बापा, ओ पुंजिता तुका मोज्या फायदा असोवे आमकां सर्वंगीता स्वीकृता बापा स्वीकृता
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात की तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातले महिमेत आमच्या सरस्पर मानून घेऊ. सर पदवेदार देव आमच्या मोगाळ बापा आज आमी तुका भेटोवंक भांगार दूप आनी गंधरस घेवन येवंक नाव बगार गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्त तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता तर तुज्या पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुझे सोडवणेचे शासनीक योजन उक्तें केलें आणि तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हणून दाखयलें अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमांत दिश्टीक पडलो ताचे अमरपण परजळ्ळें आणि ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता Porla tuya, Service for a we Yeda Daga Cheche O Sargito O Sargito बापा करोस तूं पवित्र आणि सगळी तुझी रचना तुका वखणता आणि तू बापा करोस तूं पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक काराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात परगटुया
बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडवणेची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर एका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर हांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन दम दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तुज्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापां सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमचो दिसपडतो ग्रासो जंतारी आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दन दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. मेळटली. 24 सुवातेर क्रिस्त प्रसाद वाणची वेवस्था आसा. स्वयंसेवक याजकांक आपोवन व्हरतात
दया करणं शिस्तेन आणि भक्तीन ख्रिस्त प्रसाद सेवसो सगळे मीस हजर जाल्ल्याने ख्रिस्त प्रसाद स्वीकार करूंक आम्ही उलो दिता ಪರಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕಥೋಲಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಇತರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ
प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या भोवमोगाळ बापा विद्वाना बरी आज आम्ही जेजू बाळगत सैंबाच्या दोळ्यान पळोवंक ना तरी जिव्या पवारतान त्यास जेजूक उंड्या वायनाच्या रुपान वळखला. आमचे भितर घेवन वेंगयला आणि आमचीच काळजां ताका भेटयल्यांत. तेच परीं जिविताच्या सगळ्या गणितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान तसो पटलाव करून जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्ती भावा भयणीकी आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सगळीं सरकार ताच्या परजळान सुकेस्त जावन तुका दिन वसूंक पावों. त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यांत तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां भावार्थान बरवशन आनी प्रतिमोगान तेर करूं.
काळोखांत बुडलेलो संसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुम्ही विश्वासान ताचो पाटलाव करतात तर तुमच्या भावा भयणींक तुम्ही उजवाड जावच्याक तोच तुमचे क्रिस्ती जिवीत परजळीत करूं. नेकेत्राच्या उजवाडान विद्वान आनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान वळखिलो. तशेंच हे संवसारी पैण समतस तो तुमकां रूप पळोवंक मेळ्ळो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवेन सदांचो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
मनशा सो इष्ट तू पाप्यांका स्रोत तू Eucaristantia Jesu सोम्या तुका नमन करता वंदिता जिनी आमची तुका भेटयता तुझे नाव सोम्या विशेवला लेता मनशा सोमोग केलोय मरणा पर्यान आमची तूं काण जालोय उंड्या रुपान पातक पक्षिले मीठ मिरवोन सासणीक जिवीत दिले पुनर्जीवन कोणान Eucaristantia Jesu सोम्या तुका नमन करता वंदिता जिनी आमची तुका भेटयता तुझे नाव सोम्या विशेवला लेता उंडो जिवीतासो सासणीक जिवीत दिवसो तुका खाता तो मरण पावसो ना ती आमकां सोम्या उंडो जिवीतासो तुझे बागार सोम्या आमी जियेना Eucaristantia Jesu सोम्या तुका नमन करता वंदिता जिनी आमची तुका भेटयता तुझे नाव सोम्या विशेवला लेता Eucaristantia Jesu सोम्या तुका नमन करता वंदिता जिनी आमची तुका भेटयता तुझे नाव सोम्या विशेवला लेता मुझा देवा तू सर्व बरो रसनार मोसो धनी करो सगळ्या काळजान मोग तुझो हांवें सदांच करूंक फावो मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मुझे तुका दिता काळीज मुझे तुका दिता
शिरोडा आपला आदर केलेल्या न मानतुका आमच्या आणि सगळ्या सौंदर्याचा चढवण करा.
येद्यावोडा साक्रामेंतो साष्टांगमान करूया पुर्विल्ल्या त्या रुपावरना नव्यो रिती आदार्या सल्वोन्वेच्या असतत विश्व्या भावताचे बोल दिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासाने स्तुती जाव पदवी महिमा सासना सासना एका ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या
अर्गा जावं तुका सोमिया जेजू अर्गा जावं तुका सोमिया जेजू अर्गा जावं तुका सडवंडारा भुसवंडारा आराधन तुका सडवंडारा भुसवंडारा आराधन तुका जीवदातारा वडाधारा आराधन तुका जीवदातारा वडाधारा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका होगळाप जावं तुका होगळाप जावं तुका सोमिया जेजू होगळाप जावं तुका होगळाप जावं तुका होगळाप जावं तुका सोमिया जेजू होगळाप जावं तुका ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೆನಗೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನವು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಜೀವಿಸಲು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀ ನಡೆಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಶಾಶ್ವತವು ಶಕ್ತನು ನೀನು ಭಕ್ತ
ಭಕ್ತನು ನಾನು ತಂದೆಯು ನೀನು ಕಂದನು ನಾನು ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಬಾಳಿನು ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಬಾಳಿನು ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ತೋಳಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಭಯ ತೊರೆದು ಮಲಗುವೆನು ನೀನೋನ ರಕ್ಷಕನು ನನ್ನ ಬಾಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಡೆನ್ನ ಬಳಿ ಬಾರದು ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವು ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗವು ನೀಯನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ನೀಯನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು
Yedyavoda Sacramento Sastangamam Guruya Urvilla Tarupa Borna Novio Riti Adanya Salvon Vecha Astat Vishnya Bhavatache Bordivya Zasheva
जीवदातारा वडाधारा आराधन तुका जीवदातारा वडाधारा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोमिया जेजू आराधन तुका होगळाप जावं तुका होगळाप जावं तुका सोमिया जेजू होगळाप जावं तुका होगळाप जावं तुका होगळाप जावं तुका सोमिया जेजू होगळाप जावं तुका ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೆನಗೆ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನವು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಜೀವಿಸಲು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀ ನಡೆಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಶಾಶ್ವತವು ಶಕ್ತನು ನೀನು ಭಕ್ತನು ನಾನು ತಂದೆಯು ನೀನು ಕಂದನು ನಾನು ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾ ಬಾಳ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಮೋನ್ನತ ಪರಮ ಪವಿತ್ರನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ सराक जीवित दितेल्या जेजू आमच्या आत्मिक भंडारा जेजू पिडेस्तांचे भलायके जेजू कष्टंतल्या सौकसाये जेजू पवित्र येवकारिस्तांत लिपलेल्या जेजू सर्गींच्या दायजा जेजू तुका आमी लालेताव जेजू आम्ही लालेवसो येवकारिस्तेक जेजू वाटेर आसा आमच्या मध्ये येवंक आसा गीत आमी गावया नामान तुका धन्य देवा नामान तुका रचणारा नामान पदवेदारा नामान आमच्या पोसणारा तुमच्या करतिल्यांत गीत सांगको इकरा हांगासर रस्त्या सर भक्तिकांक
रुजाय फिरगस कुटुंबातर्फे मोगासवानी मानाचो बरो येवकार मागता. हांगासर हजर आसच्या सर भक्तिकांक बसकाची वेवस्था आमी मानून दवरल्या देखून कितेंच घुसपूट गोंधळ करिनाकात. रुजाय खातेदळाच्या स्वयंसेवकांनी दिनच्या मार्गदर्शनाक तुमची बसका स्वीकार करी जाय म्हणून विनंती करता. मोगाच्यानो नव्या वर्साक आमी पांय तेंकला. थोडी आमची मागणी विनवण्यो पवित्र येवकारिस्ताच्या जेजू समोर आमी दवरया. जेजू आमकां तूं उदार काळीज दी, उदार मोण दी. जेजू तूं आमचे मागणे आयक, ही जावन दी तुमची जाप तुमच्या काळजा मोनान. या नव्या वर्सांत आमच्या भावा भयणीचो मोग करूंक जेजू तूं आमकां सकत दी. आमच्या आवय बापायक घरांतल्या मालकड्यांक गौरव दिवंक तुजें बेसांव तूं आमकां दी. आमची आलसाय सोडून चुरूक जावंक तुजी कृपा आमकां दी. मंगळूरांत कॅरिस्मॅटिक संचलन आरंभ जावन 40 आनी 9 वर्सां जाल्ल्या ह्या संदर्भार परवा फेब्रुवारी जावचें कन्व्हेन्शन 22 ते 25 वर्षेर तूं फळादी कर. आमी प्रकृतीचो मोग करूंक, रूख झाडां कायलशीं लावंक, तांचें पोशण करूंक आमकां आदार दी. कश्टा आकांतांत आसल्ल्यांक कुमकेचो हात दिवंक आमच्या हाता पांयांक तूं बळ दी. आमच्या समाजे विशांत बरें चिंतूंक तूं आमच्या मोतीक उजवाड दी. जेजू तुजी वळख नातल्या, तुजें नांव आजून आयकनातल्या लोकांक तुज्या विशांत सांगूंक आमच्या कुटुंबांतावन देव आपोवनी तूं फावो कर. ह्या नव्या वर्सांत सर कश्टा अनवरांतलें तूं आमकां राखून व्हर. आमी येवजिल्लीं कार्यक्रमां सुमया तूं पोंताक पावय. ही सगळीं आमची मागणी घालन जेजू तूं आमच्या लागीं राव, सांगाता राव म्हूण सांगून नन्ना हत्तिराविरू ओ येसुवे हें गीत सांगको सो हें आमी गावया. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ
ಸಮಯಾಗಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸು ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು सोमी आमचे मोदें येवन आसा सोम्या तूं आमचे मोदें ये सोम्या तूं आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत तूं ये म्हूण सांगून आमी मागया सोमी आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगस कुटुंबांत आमच्या देश जेत तूं सदांच राव म्हूण सांगून आमी मागया सोम्या तुज्या बेसांवांनी आशिर्वादांनी आमकां भर म्हूण सांगून आमी मागया आमच्या घरांनी आसच्या प्रायस्त पिडेस्तांक सोम्या तूं बुजय म्हूण आमचे जावं दी मागणें या गेल्या त्या वर्सांत कोणाय की आमी दुख्ख येयलां जाल्यार तांकां भोगसूचें हें बरें मोन सोम्या दी म्हूण सांगून जावं दी आमचें मागणें व्हडा मानान आनी गौरवान रास रस्त्यार आमी पुरशांव करन आतां सोमी आमचें मोदें येवन आसा आमच्या लक्षिल्यान तो पाशार जाते आसा सोम्याक आमच्यो तकल्यो बगावन मान करया आमच्या देगेंतल्यान तो पाशार जाते आसा ताची ऊब आमी भोगया
पवित्र सक्रमेंतांत जेजू क्रूस हजर आसा आनी आमचे मुखार ह्या वेदीर हजर जाला. पवित्र स्वादीक सक्रमेंता म्हणलें गीत आमी गावया. तुमच्या कर्तिलेंत संको 19 स्वादीक सक्रमेंता. सर्व आमी दयेकन बसया. आतां देवाचें उतर वाचून ताचे दिसाचो संदेश दिता मनादेक बाप बाजील वास वरकाडी पिरगजेचो विगार. देवाच्या उतरा खातीर एक घडी उबे रावयेत की. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो. लुका जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आनी ताचे शीस पयन करून वेताना एक हळदेक येवन पावले. थंय मार्था नांवाचे एक स्त्रीन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही पांयां सरशी बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्था जायती सरबाराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां. हाचे विशयान तूं कांय खबरेर नाय मो. तिका तिके म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था मार्था, तूं सोबार संगती विशयांत खंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेचें एक मात्र मुरयेन बरो वांटो विसरून काडला आनी तिचे लागसो तो काडन व्हरचेनांत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वार्तामान. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोग्याच्या भावा भयणीनो, कितलो आपुरबाय पुरुशो आमी काडलो. तुमकां अभिनंदन म्हणा जाय. जेजून सांगली उतरां मार्काच्या एवांजेलांत हांवासोर 11:26 वड एकाच मनाचें जावन तुवें मागिल्लें मेळ्ळेंच म्हण चिंता म्हणून. आनी आज हांगासर आमी सांगता मागतना देव आमकां वाट दाखयता. पापा फ्रांसिसाचो मागण्या खातीर एक उलो हांवें वाचलो. स्पॅनिश भाशेन तो असो आसा, सिएम्प्रे adelante. इंग्लिशांत फॉरवर्ड, कीप मुवींग फॉरवर्ड.
मुखार मुखार वस. तसो सांगता वे फॉरवर्ड रिक्वायर्स encountering Christ so that we may encounter him in others. मुखार वसाचे तर जेजूची भेट गर्स. जेजूक भेटिल्ल्या वेळार हेरांतय जेजूक भेटोवंक साथ द्या. हे वर आस हे ग्रेट सिंपनी ऑफ प्रेयर मागण्याचे एक अपुरबाय कांतार ह्या गीत जावन दी म्हणून बाबसाहेब आश येता. देखून ह्या वर्साक पापा मागण्या विशीं 3 संगती सांगता. निरंतर देवाच्या हाजिरेंत रावा, देवाक सर्व संगतींनी अर्गां दिया आणि प्रेयर बी आवर रॉयल रोड टू होलिनेस. बागेवन जिविताक मागणे राज रस्तो जावं दी. भाव भयणीनो, कन्नडा कवीचे एक उतरां म्हाका उडास येतात. शिशुनाळ शरीफ म्हणून सोरुतुदे मणे माडू अज्ञाना दिम म्हणून. आमच्या भावार्थी घराण्याचे पाखें आज पवता. माध्यमां, आधुनिकता सवलत्यो, संवसारी सुखा वाट्यो, लेखावरतू राटावळी असले फातर आमच्या पाक्याक पडल्यात आणि आमकां थंय रावोंकय जायना, जेवंकय जायना, न्हिदोंकय जायना, सक्कड धडपडोन आसात. रसनाराक रसने थंय इडेंस ना. मोगरी बांदतना मागी येत गे बाद्र्यापा वा मागतना मोगरी बांद येत गे. ड्रायव्हिंग करतना मागी येत गे बाद्र्यापा वा ड्रायव्हिंग हांवें मागतना ड्रायव्हिंग करी येत गे. असली सवारां बरां विचारूंक बैसरल्या हांव. थोड्यांक दोनीय एकच वर्क इज वर्शीप जाला, पूण हें वर्क इज वर्शीप म्हणून साथ देना. काम करतना मागी येत तें मार्ताक कळना. मागतना काम कित्याक तेंय तिका कळना. आमचे मदें आज मार्ताय आसा, मरीय आसा, जेजूय आसा. तर मागणें म्हळ्यार कितें म्हूण जेजू लागीं विचारया. कातोलीक पवित्र सभे दोतोर न्हू 2590 आमकां सांगता. सांजुआं दामासिना कोट करता आनी म्हणटा मागणें एकल्याचें मन आनी काळीज देवाक उबारचें आनी देवातान बऱ्यो वस्तू विचारच्यांत आटापता. देव निरंतर हर एका मनशाक मागण्या मुखांतर ताचे मुखार येवंक आपोवणें दिता. वो देवा लागीं आमचो संबंद म्हणयेत मुरयेन बरो वांटो विंचून काडलो. मार्तान पाड वांटो विंचलो गी. सांगलां गी तें सांगूं ना न्ही. मुरयेन बरो वांटो विंचून काडलो. ह्या दोगां मदलो हो तापावत आमी पळोवन सोनी स्पर्धोय न्ही. ती दोगांय आमकां गरज मागणें संपूर्ण करिया जाल्यार. जेजूक देवाक आयकुचें चड गरजेचें. सर्व आमचें काम वावर देवाची खुशी समजून केली तर तो संतोषच वेगळो. यू डू द वर्क ऑफ द लॉर्ड, डोंट फॉरगेट द लॉर्ड ऑफ द वर्क. सर्व वावर बरोच सोमीस सर्वाचो धनी. धणयाक विसरून वावर केल्यार मारता बरी गडबडचेंच. घरांत जेजू येताना ताका तिणें इल्लें आयकुचें न्हय गे. जेजून मुरयेचें शिसपण होगळशिलें. मार्ताचो वावर वायट म्हूण सांगूंक ना. बदलाक जेजूक आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत पयलें स्थान दिवचें म्हूण आमकां सांगलां. बायलो आडंबर सन्माना वरवीं भितरलो मनोभाव सारको करून घेवंक मागणें करता तो. जेजूचो खरो शिस जाता. मागण्यांत मावून गमाण दिवचें, सोम्याक आयकुचें मुरयेन विंचलें. आमचे मागणें मारता बरी बायलो आडंबर फकत देखीक न्ही. थोडे फावटी मागणें रुली नियमां मात्र पाळचें जाता आनी ताका रूसय ना, मिठीय ना. संपूर्ण गायच्या फाटल्यानच आसतात. मागणें मूग दिलें म्हूण येत, पूण फळ झिरोय म्हूण येत. गमान दिवन मावून रावन देवाचें उतर आयकुचें आमची आशा अत्रेक संवसारी राटावळी मावूनाक घालून गमान देवातय व्हरचें चिसांचें मागणें. गुटाण देव आमकां आयकता आनी पावता. तर मागणें म्हळ्यार आमी अशें म्हणया गे, देवाक आयकुचें, नियाळचें, ताची खुशी जाणा जावची आनी त्या प्रमाणे जियोंक फुडें सरचें. ब्लेस पास्काल म्हणटा हार्ट हॅज इट्स रिजन्स ऑफ विच रिजन नोज नथींग.
काळजाची रादे मोती गोत्तुना मोती कळना तसेच मागणे कित्या म्हणचे आमकां सबारांक कळना तर मागणे कित्या म्हणा जाय पवित्र आत्म्या लागीं मागया आनी पवित्र पुस्तकां सोदया पयले सुवातेर देवूच मागणे करून सांगता मागा सोदा बडया अशें मागा माते वसावस वर्सो कशें मागा जाय रोमाकारांक आवस्व 12वी वळ बरोवशान तीर जाया कश्ट अणवारामध्ये स्वस्तीक जाया मागण्यान तीर रावा हे पेजकारां आवस वर्सो 18वी वळ तुम्ही सदांच मागणे करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा सर्व संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागोंक सदांच लया दीस रात म्हणले बरी थिरासनेन मागा देवाच्या लोकां पासो सदांच प्रार्थया कसल पिलिपिकारां बयलें पत्र आवसो 4 वळ कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा तिमोथी बयल्या पत्रांत सांगता सांपावल हांव वत्तायकन सांगता मागा म्हणून दुसरें कारण जेजूनच रेग्युलरली मागणें केलें ताणें आमकां देख दिवचे खातीर मागलां ताचे हेतून आमी शिकचे खातीर मागलां जेजू दोंगराक गेलो जेसिमोनी मळ्याक गेलो फांत्यार मागण्याक गेलो एकसुऱ्या सुवातेर मागणें करूंक गेलो सगळी रात ताणें मागणें केलें देखून लुकाच्या आवसवर 18 पयली वळ म्हणटा धैर्य सुखय नासतना सदांच मागणें करी जाय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून शिसांक मागणें शिकयलें मोगाचें न्हू तिसरें कारण कितें मागणें आमकां बोक्षिता आनी देवा लागीं संबंद आसा करता हेब्रेवांक आवसवर 4:15 वळ आमचे अस्कत्या विशीं कोण वळायना तसलो श्रेश्ठ येजाक तो न्हय चवथें कारण मागणें देवाच्या वावरांत आमकां सावावराडी करता मागण्या वरवीं आमचे मारिफात देव ताची खुशी हांगासर जारी करता पांचवें कारण मागणें आमकां वायटा वयर पदवी दिता हे फेजकारांक पयलें पत्र आवसवर 12वी वळ आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्हय अंतराळ असल्या अधिकारी आनी अधिपदी विरोधी न्हय अंतकारी संवसाराच्या राजत्वां आनी प्रभुत्वां विरोध देखून मातयो आवसवर 6:20 वळ सांगता जागृत करा आनी मागा ताळणेन पडनाशें मागा मागण्या शिवाय सैतानाक धांवडावंक साथ देना 6वें कारण मागण्यान देवाची निरंतरी हाजरी आमकां जाता कित्तान 130:9 7वी वळ तुज्या हाजेरेंत हांव खंय म्हूण वचों खंय पळापळ घेवं तूं सगळ्यान आसाय पळया 7वें कारण मागणें आमकां खालतें करता खालतें जावंक शिकयता जाकोब आवसवर 4:10 वळ देव सर्वांक मुखार रावता देव गर्व्या मुखार रावता सर्वांक न्ही देव गर्व्या मुखार रावता पूण खालत्यांक कृपा दिता 8वें कारण मागण्या वरी दैवीक अणभवाचे भाग मेळटा ते विशिश्ट भाग मागणी करतल्या मेळटा मागिल्लें मेळटना सगळ्यांक वरती साक्ष जाता देवाक पातयेवंक सादी जाता 10वें कारण मागणें सरभोवरते मदें बांदता आपोस्तलांनी कृत्यां आवसवर 2:2 वळ ते समेस्त सांगता मागण्याक मेळटाले एकतार परगडताले वांटून घेताले दुसरें 11वें कारण दुसरें सगळें फेल जाताना मागणें एक मात्र आमकां जैत हाडटा उडास दवरा 12वें कारण मागणें आमकां मानसी सवकासाय हाडटा मागणें खासगी आसयत सामुहीक आसयत सांजू हांव वियांनी म्हणटा हांव ताका पळयतां तो म्हाका पळयता तेंच मागणें तें ताचें ध्यान मनयत आमी खासगी मागण्यान वाड जाय म्हणलें आमी ह्या वर्सा सडीत चिंतया मागणें पेल्या लागीं संबंद बांदता सन मदर तेरेसा ती म्हणटाली 1 वर साक्रामेंताच्या जेजूक ताच्या मुखामळार पळयनासतना दुर्बळ्या निराधारांच्या मुखामळार हांवें जेजूक पळोवन ताची सेवा करूंक जायना पेद्रू आरोपे जेजुताचो म्हाजी वडील म्हणटालो संवसारांत भुकेल्लो मनीस आसता म्हणसर म्हजो येवकारिस्त संपूर्ण जायना पापा फ्रांसीस सांगता प्रेयर युनायट्स अस इट मेक्स अस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आमकां एकवटायता भाव भयणी करता देखून लेट अस नॉट ग्रो टायर्ड ऑफ नॉकिंग एट द डोर ऑफ गॉड
देवाचे बागील तापडूंक पुरो जायना जावं. इन प्रेयर गॉड कीप्स कॉलिंग अस ओपनिंग आवर हार्ट्स टू चॅरिटी. मागण्यांत देवूच आमकां आपयता आनी आमची काळजां उगडता. Jesus keeps knocking at our door. The faces of our brothers and sisters, in the faces of our neighbors, in the faces of those at our side, सगळ्या गरजेवतांची मुखामळां पळोवंक जेजू मागण्यांत आमची काळजां तापुडता. पापा पाऊल फ्रांसीस परतून सांगता, गॉड इज प्रेझेंट इन एव्हरी वन ऑफ यू, इन ईच वन ऑफ अस. आमचे भितर तो आसा न्ही. देखून पाप साहेबान सांगलें, कीप मुवींग फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड रिक्वायर्स एनकाउंटरिंग क्रायस्ट सो दॅट वी मे एनकाउंटर हिम इन अदर्स. आमचे जोडलेले हात पळया, जोडलेले हात, आमची बोटां आसात पळया. पयलें ते हेब्बेराळो आमचे कितें अंगठो बोट म्हणटा ते आमच्या काळजार लागीं आसल्यार तें धाकटें किरंगाळी बोट धाकटें देवाक लागीं आसा म्हणयत, आनी मोदें असलें बोट सर्गाक लागीं व्हरता. आनी तशेंच आमचें मुदये बोट आनी तशेंच आमचें तोर बेराळो आसा तर्जणेचें बोट, ही दोनी पेल्या हाती संबंद हाडटात. तर आमी मागण्या हात जोडटा जाल्यार देवातय पेल्यातय मुजेतय त्या गायतय संबंद आसात. त्या कुशीक हांव, त्या कुशीक देव आनी पेलो. इगर्जेन जोडलेले हात पेल्या कुमकेक बोल्साक वचनांतर इगर्जेन मोडलेली दिंबी वडा मुखार खालतेपणान बागवाना तर मागण्यांत मोडलेली दिंबी गरजेवंता सेवेक बागवाना तर सक्रामेंता बागवाल्ली तकली हेरा मुखार खालतेपणाक तकसाना तर आमचे मागणें कितें जाता. इगर्जेन मागतेल्याची बिरमोत येताना गरजेवंतान थंय कुमकेक धांवताना आस्पत्रेंत वळवळच्या पिडेस्तांक बुजयताना कुटुंबांत आसच्या प्रायवंत आनी पिडेस्त सेवा करताना बंदी जाल्ल्यांक सुटकेची वळख दिताना वाट चुकिल्ल्यांक पाटी हाडटाना आमी सगळीं क्रिस्तां सांगाता समकताना मागणें खरेंच आमचे संबंद बांदता. परगांव गेल्ल्या वेळार उलोव नासतना घरचो येजमाणी तो तूं काम करचो बायल भुरगीं गांवांत सडनली म्हणा लागलो, फादर हांव भितर वचून मागणें करतां. 20 मिनटांनी पाटी येयलो. कितें मागणें गेलें? कांय ना पाद्र्यापा, मोबायल उक्तें गेलें, बायल आनी भुरगीं गांवांत मागतात, म्हजो कण हांवें शिकयलो एकामेका पासत मागलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमची मागणी म्हणून कितलीं साधनां दिल्यात न्ही. आमचे वॉट्सॅप ग्रुप, वॉयस चॅट, गुगल मीट, व्हिडिओ कॉन्फरन्स, विविध ॲप आमी ओपन करून आमची कुटुंबाची सांदे ऑस्ट्रेलिया आसूं, कॅनडा आसूं दी, दिल्ली आसूं दी आमी सांगाता म्हणून एकाच वेळार मागी येत न्ही. आस्पत्रेंत आसता पिडेस्त सांदो आमकां सगळ्यांक वचोंक जायना. एकल्यान थंय वचोन ते मोबायल ॲप ओपन करून थंय मागताना सगळ्यांनी सांगाता मागी येत न्ही. पळया, माध्यमां उलोवंक मात्र न्ही, ती आमकां वापरूंक मागण्यांक साध्य आसा. तेर्स, प्रेज एंड वर्शीप, इंटरसेशन हे दोळूच आमी मस्ताने करूंक सुरू केलां. पळया, मागा फादर, मागा ब्रदर, मागा सिस्टर म्हणटात. एक त्याच घडी एक घडी या आमी मागया म्हणून एक घडी आमी सांगाता म्हणून मागी येत न्ही. कित्याक लज दिसभर जेजूच्या हाजिरेंत रावया. एक आपुरबाय उपाय आमकां आसा. आमी 5 पोटी म्हणे हाजिरेंत खंडीत रावयेत. सकाळीं उठून बेड्डार बसून एक ल्हान समर्पण. सकाळीं ब्रेकफास्ट करून घेता, पयलें माग उपरांत माग. दनपार जेवणाच्या पयलें माग उपरांत माग. सांजेर जेवणाच्या पयलें माग उपरांत माग. राती बेड्डार बसले घडे एक घडी बसू देवाक गांधी पातकांनी दुखदारांनी माग. 5 पोटी खंडीत मागता तूं, खंडीत आनी खंडीत जावन देवाच्या हाजिरेंत तूं उरताय. पोप फ्रांसीस म्हणटा, पळया, मे दीस प्रेयर बी ट्रान्सलेटेड इंटू सॉलिडारिटी टू ऑल. मागणें पेल्या थंय उस्क्यान बरोवं. परत उडासा काडटा. पाप साहेबान सांगिल्लें, सेम्प्रे आदेलांते, मुखार मुखार वसा, सोम्याक बेटा पेल्याक पावा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आता आमच्या गवळी बापा संगी भोव पवित्र येवकारिस्तांतल्या जेजूक समर्पणाचे मागणे म्हणया.
करतल्यांत सांगोदा सगळं आमी उबे रावचे. आमी सांगता म्हणया पवित्र साक्रामेंतांत आजरसच्या आमच्या मोगाळ सडवणदारा आमी तुका नमस्कार करता. मागण्यांत तुजे समोर येता, तुका वंदिता आनी आराधन करता. बापाचे कुशेक कल्तिमान घाल, मरयेचे उदरीन तो मनीस जालोय आनी आमचे मोदें जियेलोय. तुज्या उतरा करण्यांनी तुज्या बापाचो मोग आमकां कळीत केलोय. तेच परी तुज्या आनी आमच्या बापाक आमी एकवटच्याक आमकां मागोवंक शिकयलें आनी आमी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जियोवच्याक माया मोगाचो उपादेश दिलोय. शेकी आमचे पसत कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जालोय आनी नव्या जिविताचो दातार जालोय. तूं परत येतलोय म्हणल्या बरवशान आमी उसंबळी दर्यांत पैणकरच्या तारवा बरी ह्या यात्रेक संवसारांत फुडें चमकता आनी तुज्या येण्याक अत्रेकता. मोगाळा जेजू, फाटल्या सगळ्या वर्सांत तुवें आमकां सर्वांक बऱ्या भलायकेन आनी तीर भावार्थान सांबाळून व्हेल्ले खातीर आनी आमच्या मागण्यांक कान दिवन आमकां सर्वांक तुज्या आशिर्वादान कुरपे देण्यांनी भरले खातीर आमी तुजो उपकार बाळगता. ह्या नव्या वर्सा तुका आमी आमचें समर्पण करता. आमचे येशूच्या गवळी बापा तुजे कृपेन भर आनी आसा केल्ले गवळी येवजन सफळ कर. आमच्या सर याजकांक, धार्मीक भाव भयणी तशेंच लायक मुखेल्यांक तुका समर्पित करता. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक संद्याक आमी तुका भेटोवन दिता. आमी हर एकल्यानी मागण्यांक तुज्या मोगाची ऊब साकोवंक आनी पेल्याच्या सेवेक तुका साथ दिवंक आमकां प्रेरीत कर. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक पवित्र पुस्तकाची सतां आनी माऊल्यां दिसपट्टे जियोवंक आनी आमी सर्वांनी एकवट पासाची हातेरां जावं तुजी कृपा लाभय. आमच्या भुरग्यांनी तशेंच युवा जाणांनी वायट सक्तींक फाट करून वावरतान आनी मागण्याच्या स्पिरितान वाडाशें कर. आमच्या प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. परगांवांत आशिल्ल्यांक तूं रख आनी सांबाळ. आमच्या येशूचे अभिवृद्धी खातीर विविध रितींनी कुमो करून आसच्या समेस्त भाव भयणींक तुज्या आशिर्वादांनी भर. आमच्या येशूच्या सर फिरगजनच्या गवळीक परिशदेच्या सांद्यांक तुज्या कृपेन भर. आमी समेस्तांनी देवाच्या उतरांतावन प्रेरीत जावन मागण्याची खरी हातेरां जावन ह्या संवसारांत तुजे शांतीचे आनी माया मोगाचें राज बांदूंक तशेंच सेवेच्या संगतपणान मिसांव वावर करूंक आनी येवंक आसच्या ससनाच्या राजान तुजे सवें बापाक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतरी वाखणूंक फावो कर. आमेन. येवकारिस्तांतल्या जेजूचो आशिर्वाद जोडच्याक तयाराय जावन येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत आतां गावया. Urvilla
तुया ये देवा बिची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय सासणाच्या सासणा सर्व आम्ही एक घडी भर बसया आता ड्रग्स विरोध जागृती अभियान विजेतांक बहुमान मंगळूर दियेसेसींत कुटुंबाक समर्पिल्ल्या 2020 आनी 3व्या वर्सा सप्टेंबर 1 तारीखे तावन 30 तारीखे पर्यंत ड्रग्स कोटावन नेगारिया जिविताक पटलोवन दर्या म्हणल्या ध्येया काल ड्रग्स विरोध जागृती अभियान भोव अर्थभरीत आनी भोव यशस्वी रितीन चल्लें दियेसच्या गवळीक परिशदे सांगता दियेसच्या कुटुंब आयोग शिकवा आयोग भलायकी आयोग युवा आयोग आनी सामाजीक संपर्क आयोगाच्या संघटपणा काल हे दियेसचे अभियान बरोबर मात्र सगळे वर्स पिरगजांनी आनी संस्थांनी चलोवन यशस्वी जाला आतां विजेतांची नांवां वाचून सांगता म्हणना दिग्बाप अनिल फर्नांडीस कार्यदर्शी सामाजीक संपर्क आयोग गवळी बापा लागीं इनामां वांटच्याक विनंती करता पयलो स्पर्धो नारो स्लोगन स्पर्धो विजेत कोंकणी नारोंत आयडा लोबो इन्फंट जीसस चर्च मोडंकाफ इंग्लिश नारो स्पर्धो एबिल रेबेल्लो सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च निर्मार्गा भोवमान घेवंक आसचें न्ही त्या कारण फुडें घेवचें दुसरो स्पर्धो रील वा मोटवा व्हिडिओ स्पर्धो पयलें भोवमान रौनक एंड टीम इन्फंट जीसस चर्च बंटवळ दुसरें भोवमान एल्रिक लिवियन डिसिल्वा एंड टीम सेंट लॉरेंस चर्च बोंदेल तिसरो स्पर्धो घोषणा सोवें सेल्फ इज फॉर दो अंतो विजेत ट्विन डिसोजा मायदे देवस पुत्तूर स्पर्धेच्या फलितांशाविषयी सटीक माहिती DCCच्या अंतर्जाळीर मेळटा या अभियानाच्या यशस्वीक वावुरलेल्या संस्थांक गोवा तर्फेन DCCच्या गवळीक परिशदे तर्फेन आणि अभियानाच्या संचालक मानेस लुई पिंट करूं आतां गवळी बाप आमकां उद्देशून 2 उतरां उलयता मगाच्या ह्या जागभावानो धार्मीक भयणीनो भावा भयणीनो तुमचो उपकार बावडटा ह्या सांजेर सम्याक आराधन करूंक
ताका परगट मान करूंक मागणें करूंक सांगाता मेळ्ळ्या खातीर. मागणें करता आसतना आमी एकामेका नव्या सक्तेन भरता आनी हेरांतावन आमी सकत घेता. हाचो विशय आमी मागया आनी देवा आनी पेल्या मदें आमी संबंदांत वाडया म्हणलो त्या विशयांत आमी प्रसंग आयकलो. हे फाटलें वर्स इयर ऑफ द फॅमिली कुटुंबाचें वर्स आज आमी संपयता. तरी कुटुंबाची सेवा करचें संपयना आनी आस्तावन नवें वर्स मागण्याक समर्पिल्लें वर्स आराम करता. पाप साहेबान दिल्लो उलो सगळ्या पवित्र सभेंत हें वर्स मागण्याक भेटोवन दी जाय आनी मागण्या मारिफात सर्व बरेपण देवातावन आमी जोडी जाय आनी एकामेकाकी तें पाव जाय. आनी देखून हें वर्स मागण्याचें वर्स जावन समारंभाच्या सांगाता शिकपाचें वर्स जावनय आमी वापरया. प्रत्येक जावन 1962 तावन 65 इसवे पर्यंत वातिकानान जाल्ली बिस्पांची महासभा वातिकान दुसरी महासभा तातूंत आयिल्लें नवीकरण देवस्तुते विशांत पवित्र सभेच्या सैंब आनी मिसांवा विशांत आनी प्रत्येक जावन देवाच्या उतरा विशांत आनी पवित्र सभेच्या ह्या संवसारांत कितें सकट ताका काम आसा त्या विशयांत सेवे विशयांत आसलीं दस्तावेजां आमी अध्ययन करूंक आमकां उलो दिला पापा साहेबान. आनी त्या बाबतींत भारताच्या बिस्पा मंडळीन 35 धाकटे बूक तयार केल्यात. हे बूक आमी घेवन मंगळा ज्योती मारिफात हे अध्ययन करूंक DSJ मट्टार वारड्या मट्टार आनी फिरगजे मट्टार हांव तुमकां उलो दितां. हे वर्स खंडीत जावन आमचे थंय विशेष मागण्याचे रूस घालच्याक आमी वापरया. ह्या वक्ता हांव देव बरें करूं म्हणटा. हें सगळें आयचें कार्यक्रम बऱ्या तरान मांडून हाडूंक कुमक केल्ल्या पासत प्रत्येक जावन आमचो डेप्युटी कमिशनर आनी कॉर्पोरेशन मंगळूर कॉर्पोरेशनाचो कमिशनर स्थळीय कॉर्पोरेटर हांणी दिल्ल्या सहकाराक तांचो हांव उपकार बावडटां. पुलीस कमिशनर पुलीस डिपार्टमेंट प्रत्येक जावन बंदर पुलीस स्टेशन आनी पांडेश्वर पुलीस स्टेशन आनी ट्राफीक पुलीस ह्या सगळ्या पुलीस सिब्बंदेक म्हजे दिनवास पटयता. अधिकाऱ्यांची परवणगी हाडूंक आनी तांचे सवे निरंतर संपर्क दवरलेल्या DSSO PR मानेस्त रॉय कॅस्टलिनो ताच्या सेवे पासत ताका देव बरें करूं. देवाच्या उतराचो नियाळ दिल्ल्या वरकाडी पिरगजचो विगार मानादीक बाब बेजिल वास आमकां मागण्याचो महत्व ताणें शिकयला. आमी कित्याक माग जाय कशें माग जाय त्या पवित्र पुस्तकाच्या उतराद्वारे ताणें उल्लेख करून अपुरबायान प्रसंग दिला. आमची मनां देवा थंय व्हडल्यान ताका आमी आभारी जावन आसा. एपिस्कोपल सिटी वाराडो आनी सिटी वाराडो हांचे विगार वार ह्या वाराड्याचे याजक धार्मीक भाव भयणी फिरगज गवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सर्व सांदे आनी सक्कड फिरगजगारांक तांच्या प्रमुख सेवे परसोत आमी उपकारी मन दाखयता. ह्या 2 वाराड्यांतावन आयिल्ल्या सर्व स्वयंसेवकांक गायन पंगडांक वेदी सेवकांक आनी तांकां सर्वांक मुखेलपण दिल्ल्यात समेस्त तांचो आभार मानता. भक्तीक स्तुती मांडून हाडलेल्या मंगळ ज्योती केंद्राक आनी कुमक केल्ल्या याजक भावांक म्हजे दिनवास. वैजकीय सेवा वदक सिल्ल्या फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज आस्पत्रेचे डिरेक्टर आडळतदार सिब्बंदीक आमी तांचे मनपूर्वक उपकार बावडटा. मिलार जेप्पू कॉर्डेल लॉरेटो इंग्लीश हायस्कुलाचें बँड आनी फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज हांचे बँड ह्या पंगडांक आनी प्रत्येक जावन ह्या वर्सा हायस्कुलाचीं भुरगीं लॉरेटोन आयिल्ल्या पयले फावटी मेळ्ळ्यांत ती आमच्या सांगता. हे विशेश ह्या 5 पंगडां खातीर हांव उपकारी मन दाखयतां. सक्रामेंताचें वाहन वदक सिल्ल्यांक आनी ते सुरंगायलेल्या लायट्स सावंड्स शामियाना बसकेचे नितर मांडावळ केल्ल्यांचोय आभार मानता. हांगाच्या रुजाई आल्तारीचीं फुलां दिल्ल्या जनरल फ्लावर्साच्या मानेस्त हिलरी फ्रँकी डिकुनाचोय उपकार बावडटा. लाईव्ह टेलिकास्टाची मांडावळ घाल्ल्या आनी माध्यमां सहकार दिल्ल्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर मंगळूर हाका आनी प्रसार केल्ल्या डिवायन वर्ड TV चॅनल आनी हेर चॅनलांच्या सिब्बंदीचो आनी सांगात दिल्ल्यांचो समेस्त तांचो उपकार बावडटा.
सर्व स्वयंसेवकांक आनी तांकां मार्गदर्शन दिल्ल्या PR मानेस रॉय कॅस्लिनो आनी DSSच्या कॅथोलीक सभा केंद्रीक समितीचो अध्यक्ष श्री ऑल्विन डिसोजा हांकां देव बरें करूं. विशेष करून मिलार आनी रोजाईच्या फिरगेच्या विगारांक फादर आल्फ्रेड पिंटो आनी फादर बॉनवेंचर नाजरेत तांकां सर्व याजकांक हांगाच्या सिस्टरांक धर्म उपाध्यक्षांक गवळी परिशदेच्या सांद्यांक कॉयर मास्टर्स कॉयर पंगडांक मेरन्यामाक कार्यनिर्वहण केल्ल्या समेस्तांक सुरंगरावणी बसकेची मांडावळ नितळाई स्वयंसेवक अशी विविधतेची सेवा दिल्ल्या समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. वाहनां पार्किंग करूंक अवकाश करून दिल्ल्या मिलाग्रेस शिक्षण संस्थ्याक सेंट आयन्स कॉवेंताच्या भयणीक हर्सुला कॉवेंताच्या भयणीक म्हजे दिनवास. आज इनामां घेतिल्ल्यांक उल्हासीत आसतना मादकां विरोध जागृती उपजोवंक कुमक केल्ल्या सर्वांक हांचे मुखेलपण घेतिल्ल्या श्री लुई पिंटो, श्री जॉन डिसिल्वा, श्री रॉय कॅस्लिनो आनी समेस्तांचोय प्रत्येक जावन सर्व कमिशनाची वडोल नांवां सांगली तांच्या डिरेक्टर आनी सिब्बंदीचोय उपकार बावडटा. विविध रितीने सेवा आनी सहकार दिल्ल्या समेस्तांक हांगा हजर आसल्यांक उपकार बावडटाना एका व्यक्तीक हांवें खंडीत विसरूंक जायना. सर्व कार्यक्रमाचे पुरशावाच्या सरसंगतींक लागशिल्ल्यान मांडावळ घालून कार्यगत करूंक केल्ल्या मुखेलपण घेतिल्ल्या विगार जेराल बापांक मॉन्सिन्योर मॅक्सिम नोरोन हांचो काळजांतावन उपकार बावडटा. तुमकां समेस्तांक परत देव बरें करूं म्हणटा आनी समे जेजूची आशिर्वादां मागता. आमी उबे रावया आनी आमोरी म्हणया. समयेच्या बडव्यान मरिये बरी खबर हाडली. नमान मरिये कृपेन बरिल्ले सम तुजे संगत आसरे आमी तर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट कुसचे जेजू आपले समेची साकन नमान मरिये कृपेन बरिल्ले सम तुजे संगत आसरे आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुसचे जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरिल्ले समी तुजे संगत आसरे आमी तर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट कुसचे जेजू भाग्यवंती देवाचे माया मोपासोत विनाती कर. मागया हे समया बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं जेपतान क्रिस्तान मनशापण घेतल्या आमी जण जाल्या त्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावोशें तुजे कृपा आमकां वत म्हूण मागता. त्याच क्रिस्तांच्या आस्मी मारिफात आमीन. महिमा बापाक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवा केल्या म्हज्या रखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिला तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राग सांबाळ सरले आमेन. सरले आत्मे देवाच्या काकवटीन सदां मोगाळ पुता सोबे औंकार मरी आशिर्वादी आमकां भगवन कुर्साचे कृवे आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दायकन कितें घुसपोड गोंदळ करिनाकात. दायकन प्रायवंतांक तशेंच जतन घेयात. स्वयंसेवक आनी दायकन सगळ्यांक मार्गदर्शन करीचे म्हणून विनंती करता.
तुझी